स्वादी Sacramenta Adhyaya Bidara Raula Yerasnara Baba Chakuara Some Subantale Kalza Amchi Betayana Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Amta Sao rao lai tuji yêu sâu ca sai am chi tu ca pusta tuje sarshi Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Hatos am sovishe Wadala modlochi Rata tu am sode Usa Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta मोगाळा जिसू या संसाराक येवन आमच्या मदें मनीस जावन आमच्या मनशा साहेबाचे एक समजल्ल्या आमच्या मोगाळ इश्टा जेसू हर एक अस्कतकायांत हर एका थाळण्यांत जैत्य वन जाल्ल्या आनी आमच्या थाळण्यांत जैत्य वन जावंक आमकां साध्य आसा म्हूण दाखोवन दिल्या मोगाळा जेसू तुका आमी अर्कां पाटयता स्तुती आमी तुजी करता आराधना आमी तुका करता जेसू आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत एक बरी विंसवण करूंक आमकां साध्य आसा म्हूण तुवें दाखोवन दिला जेसू सोम्यान जेसू तूं सामसो आसरो जावन आसाय तूं सामसो सांबाळणार जावन आसाय तुका आमी खालती मान घालता
आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाक तुका आमी अर्गां वाटयता आमचो मोग तुवें केल्ल्याक हर एका कश्टांत तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक मनशापण घेवन ह्या संवसारार आमा खातीर जल्म घेतल्याक मनशाकुळाच्या हर एका कश्टांत तूं भागीदार जाल्ल्याक ना पवो जाल्ल्या आमा हर एकल्यांक तुज्या हिंडाक फाटीं हाडल्याक जेसू तुका आमी अर्गां वाटयता स्तुती आमी तुजी करता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमा सर्वांचो इश्ट राखणदार सांबाळणार आमचो हर एकल्यांचो मोगाळ सोडवणदार जेजू ख्रिस्त आज ह्या सक्रमेंतांत आमच्या मुखार आसा मौनपणी आमच्या जिवितांत जेजून जल्मांत आसूर म्हणसर केल्ल्या सर बरेपण आमी नियाळ्या जावं एक वर्तें कुटाम जेजून आमकां फावो केला कुटुंबांत शांत समाधान माया मोग मैपासान जियोंक आमकां हर एकल्यांक जेजून कृपा दिल्या एकामेकाक बगसून एकामेकाच्या मोगान सांगाता रावंक जेजून आमकां अवकाश कर दिला भुरग्यांक बरी देख दिवंक भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक भुरग्यांची बरी जतन घेवंक आनी आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक ह्या जेजून आमकां सकत दिल्या तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो खालसा मनांत हांव जेजूक मावन रावन अर्गां पाठोवया स्तुती आमी करया ताचें नांव अर्सया तुमची सवाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुका आराधन करूंक पवित्र जागो आमा हर एकल्यांक फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत कश्ट भोगतना हर एका कश्टांत आमकां तुवें खांद दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कुमसारच्या सक्रमेंता मुखांत आमा हर एकल्यांची पातकां तुवें बगसिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो हुस्को तुवें केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां एक बरो गवळी जावन आमच्या हर एकल्या शिकून केल्ल्या शेळ्यांक फाटीं हिंडाक हाडल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे खातीर तुवें कांट्याचो मुकुट घेवन आमा हर एकल्यांक काकुळतीचो मुकुट दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमा हर एकल्यांक तुज्या अमोलीक रक्तान तावन आमकां आमची पातकां पुसून काडिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमा हर एकल्यांचो निरंतरी मोग तुवें केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 भावन आनी भयणीनो हालेलुया जेजूक आमी अर्गां पाठोवया हांव अर्गां तुका दितां तुका सोम्यान जेजू म्हणलें गीत गावन आमच्या जिवितांत जाल्लें सर्व बरेंपण जेजूतान आमकां लाभलां आमच्या जिवितांत इतले कश्ट भोगतना सर्व कश्टांक पर्याय जेजून आमकां दिल्लो जावन आसा आमच्या जिवितांत निरासपण भोगल्या वेळी एकसरपण आमच्या जिवितांत भोगतना जेजून आमकां आसरो दिल्लो जावन आसा त्या जेजूक अर्गां पाठोवन हांव अर्गां दितां सोम्यान जेजू म्हणलें गीत आमी गावया जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजान होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू काळजान
तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजा तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू 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 म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू वगळा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया सुम्या जेजू हालेलुया 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 वगाळा जेजू आम्हा हर एकल्यांक मनीस जावन तुवें रचलय जेजू तुज्या सारक्याचे स्वरुपाचे जावन आम्हा हर एकल्यांक तुवें रचण केल्लें जेजू आम्हा हर एकल्यांक तुवें कुरपेन नेटयलां जेजू विविध कश्टान वरांतल्यान तुवें आमकां राखून व्हेलां जेजू खालसा मनांतल्यान तुका आमी अर्गां बाडयता आसतना आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजो मोग नियाळूंक आशेता हांव जेजू मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी हर एकल्यांनी आमच्या जेजूक अर्गां स्तुती पाठयली आमचो मोग करणार जेजू क्रिस्त ह्या सक्रामेंतांत आज आमच्या मुखार आसतना तो सर्व रितीन आमच्या जिवितांत बरेंपण करूंक आयिल्लो जावन आसा कश्टतल्या जिवितांत कश्ट हाळू करूंक पिडेस्तांच्या जिवितांत पिडा गूण करूंक असमाधान आसतल्यांच्या जिवितांत समाधान हाडूंक अशांतीन आसलेल्या जिवितांत शांती हाडचो दूत हो जेजू जावन आसा ताचे विना आमकां क्रिस्तांवांक जियोंक असाध्य जावन आसा ताचे विना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितेंच आमी करूंक शकना केल्यार आमी कश्टार पडटा तितलो मोवाळ सुटसुटीत जेजू आज आमच्या मुखार आसतना आमी ताचें दर्शन घेवंक मुखार सरया मोगाचें न्हू भावन आनी भयणीनो जेजूचें दर्शन घेवंक साबार जण राखून रावले जेजू जल्मातना जेजूचें दर्शन घेवंक हेरोद राय राखून आसल्यार त्या हेरोद रायाक जेजू लागीं सोमकोंक साध्य जालें ना कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजूचें दर्शन घेवन ताका जिवेश मारूंक ताणें सदनां केल्लीं जावन आसात जाल्यार जेजूचें मुखामळ पळोवंक फावो जावंक पावले ते सादे राय तशेंच जंतील जावन आसात गवळी जावन आसात ताणें जेजूचें मुखामळ पळोवंक तांकां साध्य जालें मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी हर एकलीं सादी जावन आसा किरकोळ जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी निरासपण बघून आसा विघ्न आनवार आमच्या जिवितांत उब जाताना कितें करचें म्हणल्यार बगाप आमच्या जिवितांत उब जाता ह्या जेजून शुभ वार्तेन म्हणली उतरां आमी परत परत उडासा काडया कश्टांतल्यान आनी वचन वयतल्यान म्हज्या लागीं हांव तुमकां विशय दिता कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जर तुम्ही संसाराच्या वस्तू वरवीं तुमच्या जिवितांत कळ वळटात तर बेजाराय बघतात तर तुमच्या कुटुंबा वरवीं तुमच्या जिवितांत तुम्ही कळ वळटात तर निरासपण बघतात तर दुखां कळयतात तर तुम्ही कळ वळचे रावया मुजेर पातयेनी दवरा मुजेर विश्वास दवरा तुमकां तुमच्या जिवितांत सर्व कळवळे पयस जातले ह्या जेजून आम्हा हर एकल्यान ती बासावणी केल्ली मोगाचें न्हू सगळो संसार तुमकां सांडल्यार हांव तुमकां सांडचो ना संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे लागीं सांगाता आसतलो तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो
हो थोडो वेळ जेजू सांगात आमी करसुया. आमच्या मुखार तो आसा, आमकां आमचे खातीर तो राखोन आसा. कोणी भाव या भयण म्हजे लागीं येवन उलयतात गे म्हणलें एक चिंता जेजूचेर जावन आसा. जेजू एकसुरपण भक्ता मोगाचें न्हू. आमी संवसारी वडण्या वरवीं कश्टा वरवीं निरासपणा वरवीं आमची भाव भयण आमच्या सांगात आसल्यार तांचो मोग आमी आमच्या जिवितांत वळखूंक साध्य नासतना आमी एकसुरपण बगल्यार जेजू एकसुरपण बगता. ताची मोगाची मनशां, ताची मोगाची भुरगीं ताचे लागीं येवन उलयनात, ताका पळयनात. जेजू आमचे खातीर दुखां गळयता. जेजू आमचे वयर बिरमोतीची दिश्ट घालता. इतलो मोग म्हज्या भुरग्यांक हांवें केलो, इतले कश्ट म्हज्या भुरग्यां खातीर हांवें बगले जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हाका पाठ करन येतात. म्हज्या मुखां मळ पळयनात, म्हज्या सांगात वेळ करसिनात. तर मोगाचें न्हू. हो जेजू आज आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतांत आपले हात दोनी विस्तारून आमकां वेंगूंक, आमचे कश्ट समजून घेवंक, आमच्या हर एका कश्टांत भागीदार जावंक तो राखोन आसा. त्या जेजूचें दर्शन आमी घेवया. मौनपणी बसल्या कडेच सक्रामेंत आसल्या जेजूच्या मुखामोळ आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. सक्रामेंत आसल्या उंड्यार आसता तो जेजू कुर्सार उमखळटा. दोनी हात ताच्या कुर्सार मारल्यात. तोंडार घाम देंवता, रगात देंवता, मुखामोळ सगळें घामान रक्तान भिजला, सगळे कूड रक्तान भिजल्या. मोगाचें न्हू. कोणा खातीर जेजूने सर्व कस असले? आम्हा पापयां खातीर, आम्हा हर एकल्या मनशां खातीर, आमच्या हर एका कोटेपणा खातीर, आमकां जैत दिवचे खातीर, आमकां सल्वासांव दिवचे खातीर, आमकां बरें करचे खातीर. तर वो थोड्यो घडयो हे जेजू मुखार आमी करसुया. लागशिल्ल्यान ताचें दर्शन आमी करया. हेरोद राया बरी आमी खंयचेच कोटेपण आमच्या मोतीन घेवन जेजू लागीं आमी येवना. बगर आमच्या जिवितांत बरें जायचें, आमच्या कुटुंबांत बरें जायचें, आमच्या सेसांबरा बरें जायचें, आमचे सर्व घरचे सांद्यांतय शांत समाधान आसाचें म्हणल्यार आशेन जेजू लागीं आमी आयल्या. हांव मोगाचें न्हू. तर ते जेजूचें दर्शन घेवन आमचें जिवीत पवित्र करया. आमचे सर्व कश्ट आमच्या जिवितांत पयस सोसून दीत. भक्ती ते निरासपण आमच्या जिवितांत पयस सोसून दी. पिडे वरवीं भियोन आमी भितर बसचे आमचे तान पयस सोसून दी. तें बें पयस सोसून दी. जेजूची भेट सदांच करूंक आमकां अवकाश मेळटना ती करूंक जाल्यार सकत जेजू आमकां दिवन दी म्हणून हें गीत आमी गाता आसतना, जेजूचें दर्शन आमी घेता आसतना ताचे लागीं विनंती करून आमी मागया. कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पानांक 351 351. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या. जेजू लागसर आमी सरया, तसो मोग आमी अनुभव करया.
हाची काकूळट आमी अनुभव करया तो बिरमतीचो दर्यो आमी हर एकल्या वयर तो बिरमतीची दिश्ट घालता आमच्या हर एकल्याचे कश्ट जेजू समजाता समखर आमी चलया मोगाचे न्हू ताच्या कश्टांत आमच्या कश्टांत ताका वेंग मारया ताचे मुख आमोळ आमी पळोवया ताच्या कुडीर असले घाय आमी आपोवया आनी आमकां पवित्र करया कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे 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 तुझे लागी आयला ये सोम्या तुझे लागी आयला ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जावं सदा महिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या येशूया राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दे 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या येशूया महिमानी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या येशूया तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या भावन आनी भयणीनो जेजू सांगता आमी ताच्या पांयां थळा आमी बसून आसाव जेजूस आमचो खरो इश्ट म्हणून आमी समजले हांव ससनाक सांगात दिवचो दातार म्हूण आमी आनी कडच्या सरसऱ्या मुखांत आमी समजले हांव मोगाचे न्हू तो एक बरो गवळी सांडून गेल्या सोर बकऱ्यांक आपल्या हिंडाक पाटी हाडचो तसली सखत ताका आसा म्हणल्यार आमी समजले हांव भावन आनी भयणीनो दिसपरत्या जिवितांत सबारपुटी आस जेजू आमचो करून घेवंक जेजून हर एक रितीची समजून आमी मानून घेवंक आमी पाटी सरल्या
शुभ वर्तन आमकां इतलें दाखले मेळटा जेजून केल्ली सर हो सर आमी पळयल्यार हर एक सर येता आनी आमकां वर्त लिस्ट जावन जेजू आमकां दिता वांदिलान दिल्ल्या हर एका शिकोवण्या मुखांत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी मुखार येवंक आसा आमच्या जिवितांत सर असलें खोटेपण साणूंक आसा कुर्साक वेंग मारूंक आसा कश्टां सांगात आमी आमचें जिवन जियोंक आसा म्हणून जेजून आमकां आमच्या आपल्या जिवितांत दाखोवन दिला मोगाचें न्हू आमी हर एकल्याच्या जिवितांत क्रिस्त हांव म्हणटना क्रिस्त हांव जायचे जाल्यार जेजू बरी हांवें कुर्साक वेंगाचे कुरीस म्हणटना कश्ट आमच्या जिवितांत स्वाभावीक जेजून प्रत्येक जावन त्या दोन रुखाट्यांक आपल्या जिविताचेर दिवन ताका रुखाट्यांक अर्थ दिलो आनी कुर्साक ताणें नवो अर्थ दिलो जावन आसा कुरीस कितें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत समजायलो पयलो व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त भावान आनी भयणीनो जो कोण जेजूचेर फाटींनी दवरता जो कोण जेजूचेर तीर बावर्त दवरून आपलें जिवन चलयता जो कोण जावं संतोश जावं निरासपण जावं बेजार आयकंत दूख ह्या व्हडले अधिकार आमकां आसल्यार जेजूचो सांगात सोडनासतना आपल्या सगळ्या जिवितांत जेजू सांगाता तो समकाता तो आपल्या जिवितांत केदींच निराश बगचो ना जेजूचें दर्शन घेतलें आमी सर्व आज तेंच मानून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा सबार फुडें आमी आमच्या जिवितांत ते क्रिस्त जाकेवा बरी जावंक पुरो सबार फुडें आमच्या जिवितांत जेजून गुण केल्ल्या कोडकारां बरी जावंक पुरो सबार फुडें आमी आमच्या जिवितांत जेजू लागीं आयल्या त्या ग्रेस तरणाट्या बरी आमी जावंक पुरो सबार फुडें आमी आमच्या जिवितांत त्या समार्यकार स्त्रिये बरी आमी जावंक पुरो जेजू लागीं सबार जण कश्ट सांगूंक आयिल्ले निरासपण बगतना चड बेजार आय जेजू सांगात सांगून संतोश बगूंक ते आयिल्ले जेजू हर एकल्यांची बिरमत पावता मोगाचें न्हू हर एकल्याचे सुरसुरे पयस करता खंयच्याच कश्टांत सांपडल्यार जेजू हर एकल्यांक जैतवंत करता मगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या दिसभरच्या जिवितांत जो आमी सदां न्ही मिसाक वेता सदां न्ही वांजेल आमी वाचता हर एका रितीर एक नव्यानांत आमी भाग घेता क्रिस्ताक आमी आमच्या जिवितांत नसल्या जावं पुरो जाल्यार कित्याक आमच्या जिवितांत असले कश्ट निरासपण आमी सदां न्ही बगता त्या कश्टांक त्या बेजाराक निरासपणाक एक पूर्ण विराम म्हणलो नांगी म्हणलें चिंता आमच्या मतींत येवंक पुरो मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या जेजून आमकां दाखोवन दिला कुर्सा वरवीं जैत मरणा वरवीं पुनर्जीवनपण आनी तशेंच कश्टा वरवीं मात्र क्रिस्त जिवीत जियोंक साध्य आसा म्हणलें जेजून आमकां आमच्या जिवितांत दाखोवन दिला तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू सदांच आमचे सांगाता तो आसता जेजू मुखार आमी आसतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत जावं पिढे निमती ह्या हेरांचें जिवीत पळोवन हेरांनी भोगचे कश्ट पळोवन आमच्या जिवितांत आमकां भिरांत उठल्या जावं पुरो सबार फुडें आमच्या जिवितांत पिडा शिडा आमकांच धांवली मारता जावं पुरो जेजू कडेन आमी मागया हो सक्रामेंतांतलो जेजू हर एकल्यांची पातकां बगसिल्लो जेजू
हर एकल्या कश्टांक संतोष दिल्लो जेजू सबार सांता कोट्या मनशांक सणाचो मान दिल्लो जेजू आज आमची मागणी खंडीत जावन आयकतलो सक्रामेंता मुखार जे आमी कितें मागता जेजू आमकां अजापांनी आमचे आशिर्वादां घालता आज ते जेजू कडेन आमी विनंती करया आमच्या संगता सदांच रावंक ताचे कडेन आमी विचारया जावं आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येयल्ल्या वेळार जावं आमच्या जिवितांत वावरांत आमी करच्या वावरांत सोलवोनी आमी भोगतना जावं आमच्या कुटुंबांत अर्थीक अडचणेन आमी समटतना जावं आमच्या जिवितांत जिणेंत निराश आमी भोगतना आमच्या जिवितांत एकसुरपणान चड जातना इतले कुटुंब भाव भयणी आसल्यार सबारपटी आमकां एकसुरपण भोगता ते एकसुरपण चड जातना जेजू आमच्या संगात रावंक आमी मागया मोगाचें न्हू कुटुंबांत असमाधान उपसतना कुटुंबामध्ये शेजारामध्ये मनस्ताप उपसतना जेजूक आमच्या संगात रावंक आमी आपोवया जिणेंत आसच्या त्या अर्थीक अडचणे वरवीं ह्या परिस्थिती वरवीं आमचें जिवीत कांगाल जातना दिसभर तें खाण जेवण आमकां मेळनातल्या वेळार जेजूक आमच्या संगात रावंक आमी आपोवया मोगाचें न्हू जावं आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत तांकां सोडून संगती समजून घेवंक कश्ट मारल्या वेळार त्यास जेजूक आमच्या संगात रावया आपोवया मोगाचें न्हू सबारपटी आमच्या कुटुंबांत पोती पोतीने मध्ये मोगा मैपासांत एकवटांत जियोंक ह्या पतीने मध्ये सहकारान जियोंक साथ जाल्ल्या वेळार त्या जेजूक आमच्या संगात आपोवया मोगाचें न्हू जावं आमची भुरगीं वाडोवन येतना तांकां बेस विंसूंक कश्ट मारल्या वेळार त्या जेजूक आमच्या संगात आपोवया मोगाचें न्हू आमच्या घरांत पिडेस्त आसात प्रायस्त आसात आमची सेवा साखरी करूंक आमकां कश्ट मारल्या वेळार जेजूक आमच्या संगात आपोवया मोगाचें न्हू मनशापणान बरलो जेजू आपल्या सगळ्या संवसारीक जिवितांत मनशान करचे हर एक कामां ताणें केलीं जावन आसात पत्क्या संगाता जेवलो पत्क्या संगाता सर कश्ट दुख ताणें वांटले सबार पिडेस्तांक गूण केली पिडेस्तांची सेवा साखरी ताणें केली आपल्या इश्ट मंत्रा संगाता तो आसलो खेळलो रडलो हर एक मनशा ताणें मनशापण दाखयलां आज आमी एकसुरपण भोगतना कोणूच ना म्हणलें बगाप आमच्या मतीन देतना तो जेजू आमकां आदार जावन दी कित्याक म्हळ्यार वय जेजू एकसुरोस आमचे खातीर सदांच राखून रावता आज तो संतुश्ट जाला सबार मनशां ताचे लागीं आयल्यांत ताची भुरगीं ताचे लागीं आयल्यांत मागोवंक आयल्यांत ताचे सांगात उलोवंक आयल्या म्हळ्यार संतोशान तो आसा भावान आनी भयणीनो जेजूक आमच्या हातांनी आपटूंक साथ जाल्यार खंडीत जावन तो आमच्या संगात आसा म्हणलें आमचो भावार्थ आमकां सांगता तर असले कश्ट आकांत आमच्या जिवितांत येतना उग्गोन आमकां भोगतना आमच्या कुटुंबांत हांव निराशपण आमकां भोगतना आमच्या भुरग्यां बाळांत हांव बरो सहकार आमकां मेळनातल्या वेळार आमची भुरगीं सबारपटी इतली बरी देख दिल्यार बरो बेस विसून काडून तांकां कश्ट मारल्या वेळार आवय बापायचें उतर आयकनासतना ती आपलीच वाट धरल्या वेळार आमी निसायकी एकसुरे जाता दुखांगळ येता कांगाल जाता सबारपटी आमकां इतले मागणे केल्यार इतलें आराधन केल्यार इतल्या नवनाक आमी भाग घेतल्यार कश्ट निराशपण पिडाशीड आमकां सुकल्लें म्हूण ना बेजाराय आमकां भोगता जीवस नाका म्हणलें भोगाप आमकां भोगता क्रिस्तांव समर्थस नाका म्हणलें चिंताप आमच्या मोतीन देता इतलो मोगाळ इश्ट जेजू आमच्या संगात आल्यार कित्याक असले कश्ट निराशपण म्हज्या जिवितांत इतले मागणी हांवें केल्यार कित्याक हांव इतले बेजारायण आसा म्हणलें भोगना आमच्या मोतीन देऊन पुरो मोगाचें न्हू जेजू सांगात आमी रावया मोगाचें न्हू
कितलेय कश्ट आयल्यार निराशपण बघचे नाका. जेजू आमच्या सांगात आसा. देवाचो पूत जर ह्या संवसाराक तो आयलो, खंडीत जावनी देवाच्या पुताक चड अधिकार आसलो, चड गौरव आसलो, ताका ह्या संवसारार चड बरें करीत आसलें, ह्या संवसारात चड संतोषान आपलें जिवन जियेत आसलें, जाल्यार मनशा सांगात तो कश्ट आलो, मनशा खातीर तो कश्ट आलो. देवान दिल्लें मिस्सांव ह्या संवसारात ताणें बऱ्या तरान करलें. मनशा खातीर कितेंच करूंक तो तयार आसलो. इतले कश्ट जाताना देवा कडेन हे सर कश्ट पयस कर म्हूण मागून बगार बाबा म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी म्हणून ताणें उक्त्यान मागलें जावन आसा मोगाचें न्हू. आज आमच्या जिवितांत निराशपण बघताना तेंच आमी मागया बाबा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. कश्ट आयला हांव मोगान स्विकार करता जेजू. म्हज्या मतीन जर ह्या बेजार आय आसा तर ती मोगान हांव स्विकार करता जेजू. तुज्या सांगात हांव सदांच रावता जेजू. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें गीत आमी गाता आसतना जिणेच्या सोर दिसांनी सोमी आसा म्हजे थंय, हें गीत आमी भक्तीपणान गाता आसतना जेजू आमचे सांगात आसा म्हणल्यार अनुभव आमी करया. जावं पावस, जावं वारें वादळ, जावं निराशपण, जावं दग, जावं वत, जावं हिंव, जावं कश्टान आमी बुडटा, सदां न्हीद आमी दुखां गळयता, उठल्या तक्षण आमकां जिवसूं नाका म्हणल्यार बोगाप भोगता, त्या क्रिस्तांव समर्थन पयस वसया म्हणून एक चिंता आमच्या मतींत ही येता, जाल्यार जेजूक आमी वेंग मारया मोगाचें न्हू. जिणेच्या हर एका घडींतान जेजू आमचे सांगात आसा. एक सुर ना आमी मोगाचें उडा आसतना आमी एक सुरे खंडीत जावन जियेना, जेजू आमचे सांगात आसा. त्याच खातीर हो संस्कार जेजून घडलो जावन आसा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा म्हणून जेजून सांगलां. तर बेजाराय पावची नाका, संतोष आमी पावया, आमकां आमी बुजवया. जिणेच्या हर एका घडींतांनी जेजू म्हजे लागीं म्हजे सांगात आसतलो, तो म्हाका शांत समाधान दितलो, सर म्हजे कस समजतलो, म्हाका संतोषाचो दोदोस कायम म्हाका दितलो. म्हणल्यार आमकां आमी भोगून आमकां आमी बुजवया मोगाचें न्हू. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंकोतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंकोतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय, ताचे संगी आसतना उपकण म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय, ताचे संगी आसतना उपकण म्हाका भोगना. सोम्याचो उजवो हात मुजेर आसा दीस रात, ताचे संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात मुजेर आसा दीस रात, ताचे संगी आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंकोतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंकोतलो हांव गायनांनी. सोम्याक स्तुती जावं ओर्ते जावं दी ताचें नांव, जावं दी माया आनी मान, सदां गाजो स्तुती गान. ओडवी काय ग्रेस्त गाय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजे वर्तें दायज ताका खंयचे सरी जाय. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंकोतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंकोतलो हांव गायनांनी. सोंकोतलो हांव गायनांनी.
भावांनो आनी भयणीनो, इस्रायल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा अध्याय 58 वाक्य 11. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके खडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एक शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात, केदीन सुकोवन वसना, तसले जरे सारकी तुमी जातल्यात. जर जेजू आमचे सांगात आसा तर कसलोच भुंयक आमनी जैत आयल्यार आमी भियेचे म्हणना. भावांनो आनी भयणीनो, 3 वर्सां जेजू सांगाता रावुल्ले ते शीस, जेजून केल्ली असर पळयले ते शीस, जेजून गूण केल्लें तें पळयलें तें शीस, दर्यांत वारें वादळ येतना जेजू सांगाता ते आसल्यार त्या वारें वादळाक ते भियेले. सबार पुडी आमच्या जिवितांत जेजू आमचे सांगाता आसल्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, कितेंय म्हणलें बरी एका रितीचे पातयेन आमकां जेजू थंय सुकता. प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिड्यान आमी कश्टोवन आसतना एका रितीचे बे आमच्या जिवितांत हेरांनी ह्या माध्यमांनी आमच्या जिवितांत घालान सावन पुरो. सबार पुड्या बियान आमी कांगाल जाता. कितें करचें म्हणल्यार चिंता आमच्या मोतींत येना. बगार आमी हर एक घडये म्हणल्यार बरी कश्टांत सांपडटा. जेजू आमकां आदार दिवंक तो आयिल्लो जावन आसा. हाचेर पातयेनी दवरल्यार सर बरेंपण जाता म्हणलें जेजून आमकां शुभ वार्तेन सांगलां मोगाचें न्हू. कितें तुमी मागतात मागच्या पयल्यान तुमकां मेळ्ळें म्हण तुमी मागा, खंडीत जावन देव हांव तुमकां दितलो म्हणलें जेजून सांगलां शुभ वार्तेंत. जेजू लागीं आयिल्ले ते जावं पिडेस्त, जावं थोंटे, जावं कुर्डे, जेजू लागीं विनंती करतात, सोम्यान जेजू म्हाका गूण कर. आनी जेजू म्हणटा ज्या भावार्थान तूं बरो जालोय, ज्या विश्वासान तूं बरो जालोय, तुवें म्हजेर पातयेनी दवरल्यांत सर बरेंपण तुका लाभता. वगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या घडये आमी जेजूचेर फातयेनी दवरून सर आमची मागणी ताका समर्पण दिवया. आमचे ते आसचे कश्ट, आमची बेजाराय, आमची भुरगीं बाळां, आमच्या कुटुंबांत युवातींक, आमच्या वडिलांक प्रत्येक जावन प्रायेन ह्या पिड्येन कश्टोवन आमच्या वडिलांक जेजूक समर्पण दिवया. हर एकलो मनीस कश्टांत मोगाचें न्हू. हर एका मनशा थंय निरासपण खंडीत जावन आसा जाल्यार जो कोण जेजूच्या पांयां ताळे येवन आपले कस सांगता, सर वचून जेजूच्या पांयां ताळा तो दवरता. जो कोण म्हजी कुशी न्ही बगार तुजी कुशी सोम्यान जेजू म्हणून जेजू लागीं येवन बोव मारता, जेजू खंडीत जावन ताका कुमकेचो हात दिता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या मोदकांत, आमच्या घरांनी, आमच्या सेसांबरा सबार पिडेस्त आसा जावं पुरो. सबारांक आपलें जिवीत एक वजें जालां जावं पुरो. सबारांक दिसपडतो ग्रास चडून कस मारता जावं पुरो. सबार आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक कस जाता जावं पुरो. आपल्या आवय विधे जावन चलोवंक कस जाता जावं पुरो. सबार आवय बापायक भुरगीं एक वजें जाल्यांत आनी सबार भुरग्यांक आपल्या आवय बापाय एका रितीन वजें म्हणलें बरें बगतात. आज सबार आमी हर एका घडये म्हणलें बरी दुखां गळोवन आसा मोगाचें न्हू. निरासपण आमकां आमच्या जिवितांत जावनूच आसा. एकामेकाचो मोग करूंक
आमकां अवकाश मेळ्ळ्यार आमचें मनशापण आसता तें खोटेपण आसा तें आमकां सोडना. राग अहंकार आमचें थंय आसा, जिद्द आमचें थंय आसा. आमी बरें जावन जाय आनी बरें जावन जाय म्हणलें बोगाप आमी आमच्या जिवितांत दवरून आमचें दिसभर जिवीत आमी चलयता. भावान आनी भयणीनो, आज जर जेजू जैतवन जावंक कारण जावन आसा, ताचे थंय राग नासलो, मोचोर नासलो, हगे नासलें, स्वार्थ नासलें, जिद्द नासलें. जावं कितले जुदेव आनी फारीसेवांनी जेजू कश्ट दिल्यार, ताचे विरोध कोटी अपराध मांडल्यार, ताच्या तोंडाक तिंपी उडयल्यार, जर्मनाचे मार ताका दिल्यार, कांड्याचो मुकुट सांसिल्यार, जेजून खुर्सार म्हणली त्या क्रियेची उतरां जावन आसात. सर्व बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत ह्या उतरां मुखांत सर्व जेजून आपल्या हातांत घेवंक तो साध्य जालें. सर कश्टां वयर, सर निराशपणा वयर जेजूक जैतवन जावंक साध्य जालें मोगाचें न्हू. पळय जेजूचें जिवीत इतलें बरेंपण केल्यार जेजू खुर्सायतना तें बरेंपण जेजून जोडुलें तें बरेंपण ते मनीस थंय आसले जाल्यार जेजू इतले कश्ट जातना तांकां कुमो करूंक मुखार सरनात. ताणें कश्ट जातना ते पळोवन आसतात जाल्यार जेजू बिरमतीची दिश्ट हर एका मनशा थंय घालता. म्हजे खातीर रडा नाकात बघा, रडा तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर म्हूण जेजू म्हणटा. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज आमी रडया आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांत पिडेन कश्टांच्या हर एक आमच्या भाव भयणी खातीर जेजूक सर्वांक आमी समर्पण दिवया. हो सगळो संवसार जेच्या पांया तळ आमी दवरया. आज आमकां क्रिस्तांवांक इतलें समाधानाचें सुरसुरीत जिवन आमी जिवन आसतना सबारपटी आमचे वयर कश्ट येवचे ते स्वाभावीक जावन आसात. आमी सगळ्या समर्थीक क्रिस्ती समर्थीक जेजूक आमी समर्पण दिवया मोगाचें न्हू. आमचे वयर आयिल्लें हर एक वारें वादळ जेजू पयस करून दी. क्रिस्तांव भावांक आमचे वयर मोग उपसून दी. आमी समाजांत संवसारांत करचें बरेंपण हे आमचे भाव मानून घेवन दीत म्हणून आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक जावन सबार खर्चां खातीर आज मागोवंक आमी हांगा आयल्या. ते सर्व गरजो जेजू मुखार आमी दवरया मोगाचें न्हू. जेजू आमकां हर एकल्यांक आपणूक आशेता. जो कोण जेजूचें नांव उसारता असले हर एक पिडा शिडा पयस वता. संतोष ताका मेळटा, समाधान ताका मेळटा, खंत बेजाराय पयस जाता. सबारपटी आनी हर एकलो मनीस कश्ट जाता तर बेजाराय आसा तर जेजूच्या सक्रामेंता मुखार येवन बसलो तर ताचें तोंड परसळूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार जेजू मुखार आमी बसतना, जेजू कडेन उलयतना, आमचे कस सांगतना जेजू खंडीत जावन आमच्या मुखार मळ पुसता. काळोख आसलो आमच्या काळजांतलो काळोख तो पयस करता, उजवाड आमकां दिता. सदांच आमच्या वंठांनी जेजूचें नांव गाजोवन दी मोगाचें न्हू. आमचे सर्व तेसावां कश्ट आकांत जेजू मुखार दवरतना जेजूचें नांव आमी उसारया. जेजू आमी हर एकल्यांक आपयता. जेजूच्या नांवाक खालतीमान घालून आमचे हर एक गरज जेजू मुखार दवरून आमी हें गीत गावया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता.
Vengen tacia togeta Patka moji bukshita Jesu maka paita Vengan maka polita Vengen tacia togeta Bukshita Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Cien kandal zatana Kentidukan burdana Somya kulo martana Kains maka unena Cien kandal zatana Kentidukan burdana Somya kulo martana Kain maka unena Jesu, Jesu, Jesu 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 Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah Din ami podiya. Am sorosnar Jesu Christ. Am हर एकल्यांक आशीर्वाद दिवंक आशेता. मागीर आमी ह्या घडये प्रतीक जावन जेजूचे आशीर्वाद पडोवन दी. हांगा समलेला आम्हा हर एकल्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर उतार प्रायर कश्टोंच्या रेखा भाव भयणीचेर प्राय निमती कश्टोंच्या हर एक आमच्या वडिलांचेर प्रत्येक जावन सबार मारेगार पिडेक वळख जावन कश्टोंच्या हर एक आमच्या इश्टामंत्रांचेर भयणीचेर तें पडोवन ती आमी मागया. सो कोणाक खातीर आमी आज मागोवंक आयल्या तांचो आमी उडास काडया. तुजें हामोलीक रगत ताचें आशिर्वाद ताचें बेसांव आम्हा हर एकल्यांचेर पडोवन आमचें जिवीत पवित्र जावन दी म्हण आतां आमी मागया. सक्रामंताची गीत आमी गावन जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया. Yedia ora sacramenta sastang naman koruya purvelya tyaro pavodla novio rete adarya salvan vechas kat vishvya
देव्या जशे बाबा तशे स्तोता उल्हासाने स्तुती जा उद्वे महिमा ससना ससना एका साड्या नरसेता तुका दोघांच्या स्पिरिट समासमीन वाढता आमेन. प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रमेंटा खालच्या कश्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवण्याचें फळ सदांच आमचें तें आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येत आणि रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन त्या काळजान कुटमास फिरिता महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. उतर तुझे आयकोन आशेता चिनियेंते फाळच्या कृपा मागता. जिविताचो देखा ससनीक जिवीत दी म्हण परता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मनान कालत्या काळजान कुटमास फिरिता महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. मोगाचेनो ह्या पवित्र थळार हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागता. ह्या पवित्र थळार तूं आनी हांव आमी पावल्या. काळजाचे अत्रे घेवन आमी हांगासर आयल्या. जुजेवाजाच्या नांवी हें सगळें तुवें हांवें जोडन म्हज्या घरा नवेपणान हांवें पावोवंक आसा. नवें जिवीत म्हाका मेळोवंक आसा. म्हज्या कुटुंबांत हांवें आशेवन आसलें म्हजें बरेंपण देवान म्हाका फावो करूंक आसा. आनी हें जुजेवाजाच्या थळार म्हाका लाभता म्हणल्या त्या पातयेणेन आमी हांगासर आसा. तरीच पातयेणी होच बरवसो सोमयांच्या आशिर्वादान तो पवित्र जावं दी म्हूण मागया. आनी आयच्या दिसा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मिसा दिल्लें जावन आसात. किरण वेगस कानातर कुटाताजे ताच्या मरणाच्या वर्साचो उडास काडून हे मिसाचें बलिदान ताच्या घरच्यांनी दिलां. आनी सांगाताच आयच्या जेवणाचो खर्ची ताच्याच नांवान ताणें दिला आसता. त्या कुटुंबादारांकी देव बरें करूं म्हणटाना मरण पावल्ल्या आमच्या भावाक ससनाच्यो विशेव सर्वेस्पर देव फावो करूं दी. सांगाताच अर्गां जावन
मेल्विन मोंतेरो फजीर, प्रवीण मोंतेरो फजीर, सविता रॉल्सन लुईस मोगर्नाड, लिली सुआरिस अम्मेबळ, फेलिक्स पिंटो उप्पिनंगडी, विन्सेंट पिंटो उप्पिनंगडी, स्लॅडन लोबो फजीर, हेनरी डिसोजा विजय अडका, थेरेजा डिसोजा पाणीर, डॉली मारिया डिसोजा काशिया ह्या सर्वांनी अर्गां जावन मिसां दिलांत आसता. देव तांकां सर्वांक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. संगाताच प्रितम डिसोजा बोळा ताचे इराद्या खातीर आनी संगाताच फेलिक्स डिसोजा आनी कुटाम बोळा बऱ्या भलायके खातीर, डॉली मारिया डिसोजा परिक्षेंत जैत मेळच्याक त्या इराद्या खातीर आनी बरी भलायकी मागून कार्मिन डिसोजा विजय अडका ह्या सर्वांची आशा तोच बरो देव सुफळ करून दी. मरण पावल्यांक ससनाची शांती मेळोवन दी आनी हांगासर वर्त्या पातयेन विश्वासान आयिल्ल्या आमकां हर एकल्याक तोच बरो देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी. संगाताच जेवणा खातीर कुमक केल्ली आसात रॉल्विन कुवेलो, लिल्ली सुआरिस, वेरोनिका डिसोजा, किरण वेगस, हेलेन लोबो, अब्राहम दान दिल्लो वॉयलेट मोंतेरो ह्या सर्वांक तुजे वाज बाप देवाची विस्तार आशिर्वादा मागून फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तुती मोगाळ भावन आणि भयणीनो, आज आमी हर एकले आयतराची देवस्तुती आमी संभ्रमतना प्रत्येक जावन आयची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक देवाच्या उतरांचेर चड गामान दिवन ताच्या उतरां प्रकार आमचे जिवीत मानून हाडूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत उदास दवरची एक घडीत कितें म्हळ्यार कोण देवाचें उतार आयकता आनी जिणी बदलिता तो जेजूक स्विकार करता, तसो मोग करता आनी अशें ताका ससान जिवीत लाभता. जो कोण जेजूचे उतार तिरस्कार करता तो जेजूक तिरस्कार करता आनी नासाच्या वाटेन समकाता आनी ससान जिवीत तो होगडायता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाच्या उतरांच्या मोगान बरोवन आमचे सगळें जिवीत देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक आमी मुखार सरया. ह्या मिसांत आमी भाग घेतना तसो देवाच्या उतरांचो आयतार आमी आज संभ्रमतना तसो देवाचे उतार आमच्या जिविताक वाट सत आनी आमचें जिवीत जावन दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचें उणेपण वळखून घेवन बापा लागचें बक्षाने मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघे सदां सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंत करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट महिमा देवा कुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा
सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुतान सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थोया सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सगळ्या आमच्या कर्ण तुझ्या कुशाप्रमाणे साहस्य कर तुझ्या प्रेतेच्या पुता जेजूच्या नावान आमचे जिवीत बऱ्या करण्याने बरोवन वचो या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सोम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत निरास्वर चलयता ससनाच्या ससनाक नेहेमियाच्या पुस्तकांतले वाचप 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजाक एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडले समुदायांत दादल्यो स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सकड आसली उत्कोदारा मुखल्या मैदानार उबो रावून एज्रान सकाळीं तावन दनपरा पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगले धर्मशास्त्राचे पुस्तक ची दिवन आयकले आनी एज्रा ह्या पसत केल्ल्या रुखडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो सगळ्या लोकांक पळय सारके एज्रान पुस्तक उक्तें केलें कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो एज्रान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांक आपले हात वयर कर जाप दिली आमेन आमेन उपरांत ताणें सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपडून ताका नमस्कार केलो एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेले ते सगळ्यांक समजूंचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजाक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस कंतिश्ट जायनाकात रडनाकात कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो ताणें फुडें उलोवन म्हळें वसा व्हड जेवण करा आनी मधुर पिवान घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांकी थोडे वांटून दिया कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मनाक एक पवित्र दीस आज कंतिश्ट जायनाकात कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तुमचें बळ देवाचें उतार हें श्लोक तुजीं उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र आईबाविने जिवाचें घटयतें सर्वेस्पराची नियमवळ विश्वासपात्र नेनेरांची ती जनवाय तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात
सरस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सरस्पराचो उपमो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड तुझी तुझी उतरां उतरां सुम्या सुम्या आत्मीक जीव दितात सरस्पराची बेबिरान बहु पवित्र सदांच ती बालता सरस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे न्यायनितीचे तुझी तुझी उतरां उतरां सुम्या आत्मीक जीव दितात म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानवो सर्वेस्परा म्हज्या कडपा म्हज्या तारोका तुझी तुझी उतरां उतरां सुम्या सुम्या आत्मीक जीव दितात सा पावलान कोरीतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच एक कूड जातात तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्मो थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला कूड म्हणल्यार एकच सांदो न्ही बगर जायते सांदे तुमी तर क्रिस्ताचे कूड आनी हर एकले तिजो सांदो देवाचे उतार हे देवाचे उडोपकार हालेलुया 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 दुबळ्यांक बरी खबर परगट करून बांदेत असल्यांक सुटका पासून सर्वेस्परान म्हाका धाडला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या भोवमाने स्तुतियोफिला आमचे मदें घडोवन आयिल्ल्या संगतीची एक वर्दी सुरतावन त्यो स्वता पळयल्ल्यानी आनी स्वर्थ परगट केल्ल्यानी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदीं साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा देखून हे मानेस्ता ह्यो सर्व संगती मुळात हांव सत्रायण समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांव कुशिवेली हाचे वरवीं तुका थोडपाशी मेळिल्लें शिकोवन सत म्हणून तुका खचित जालें उपरांत जेजू पळयतात म्हज्या सक्तेन बरोवन गालिलियाक पाटी आयलो ताच्या विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनेगॉगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेज ताका नांव वाडूंक लागली अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवय प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगॉगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रावतेच्या पुस्तकांचो कवळो हाडून दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदन आसल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सुरेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पसारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कवळ सिनेगॉगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलो आनी तो बसलो ते आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कसोन आसतना तो तांचे लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता
जेजू ख्रिस्त ती भोव मोगाळ भावना आनी भयणीनो, कोण देवाचे उतार आयकता आनी जिणे बदलिता तो जेजूक स्विकार करता आनी ताचो मोग करता आनी ताका ससन जिवीत लाभता. जो कोण देवाचे उतार तिरस्कार करता तो जेजूक तिरस्कार करता, नासाच्या वाटेन समकता आनी ससन जिवीत होगडायता. पिटर म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो आनी तो आपल्या कुटुंबा सांगता बायले आनी दोगां भुरग्यां सांगता तो जिवन आसलो. बरें काम ताका आसलें आनी चड कुटुंब समृद्धीन भरलेलें. कितेंगी म्हणलें बरी ताचें काम तो ताका चुकता आनी अशें तो कश्टार पडटा. आपणा तें आसलें सर्व नाश जाता, पयशे जावं दी, आस्त पदक जावं दी नाश जाता. आनी उपरांत ह्या कश्टान पडलो हो पिटर पियोंक सुरू करता आनी पियेतना प्रत्येक जावन कुटुंबांत शांत समाधान चुकता, बायल्या भुरग्यांक मारता, देसवाड जाता. आनी अशें आपलें जिवीत तो जिवन आसतना कितेंगी देवाचे उतार ताच्या मतीक झळकाल्ले बरी ताका जाता. आनी एक दीस तो पडटा वेता आनी पडटा एका म्हयन्याची रेतीर तो करता. रेतीर देवाचे उतार आयकता. देवाचे उतार मानून गेल्लो हो व्यक्ती प्रत्येक जावन आपली जिणी बदलूंक सुरू करता. पिवोवचें सोडूंक तो सुरू करता, पिवोवचें सोडटा म्हूण तो निश्चय करता आनी उपरांत रेतीर जाल्या उपरांत घरा फाटी येता. घरा आपल्या कुटुंबा सांगता जावं कितेंय ताच्या जिवितांत हांव चड चुकोवन गेल्यार, आस्तपदीक ना जाल्यार कुटुंबा सांगता, बायले भुरग्यां सांगता तो मोगान जियेता. अशें दीस पाशार जाताना जिवितांत कितें चुकोवन गेलें ताका फाटी मेळटा, एक बरें काम मेळटा आनी कामां सांगता आनी आपल्या बायले भुरग्यां सांगता तो आपलें दिसपरतें जिवन तो सरतना एक दीस ताका अशें तो वाटेर चलोवन येताना ताचे पयलेंचे इश्ट ताका ताचे सांगता पियेताले इश्ट ताका मेळटात आनी ते इश्ट ताका परत आमी गाडांगा या पियेया संतोष पावया म्हूण ताका आपोवणें दितात. जाल्यार हो पिटर म्हणलो व्यक्ती त्या आपोवणें निराकार करता आनी म्हणटा हांव जेजूक भेटलां, जेजू म्हज्या जिवितांत आयल्या, म्हज्या जिवितांत जेजून बदलावन हाडल्या आनी अशें आसतना आनी मुखार हांव पियेना म्हूण निश्चय केला आनी जेजू खातीर हांव म्हजें पियोवणें सोडलां आनी कुटुंबा सांगात हांव संतोशान आसा. जेजूचे उतार हांव आयकले, त्या उतरा प्रकार म्हजें दिसपरतें जिवीत हांव जियोन आसा. तदाळा हे ताचे इश्ट ताका म्हणूंक लागले तूं जेजून सांगलें म्हूण तें पियोवणें सोडलें गी, उडास दवरूं. त्याच काना शारांत जेजून उदक आसलें वायन केलें म्हणजे जेजून पियोवनाक अवकाश करून दिलो जाल्यार त्याच जेजूक तूं मांडून आसुचें पियोवणें तुवें सोडलां गी. ताका हो व्यक्ती मुस्तवेळ चिंतानी उपरांत म्हणटा, पिटर मुस्तवेळ चिंतानी उपरांत म्हणटा जावं बरो जेजून काना शारांत उदक आसलें वायन केलें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें खुद्द जावन पळोवना जाल्यार प्रत्येक जावन म्हज्या कुटुंबांत आसलें ना समाधान, म्हज्या कुटुंबांत आसलेली अशांती हांवें पियोवन तेजस्पर जाल्लें म्हजें जिवीत जेजून रुपांतर केलां आनी बरें जिवीत हांव जिवन आसा, म्हज्या कुटुंबा सांगता संतोशान आसा, म्हज्या कुटुंबांत शांत समाधान आसा, चुकोवन गेल्लें काम म्हाका फाटीं मेळ्ळां आनी हें म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी जेजून केल्लें आश्चर्य म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी हांवें पळयलां. त्या खातीर त्या जेजूक जावं अर्घ आनी स्तुती म्हूण तो म्हणटा. भावन आनी भयणीनो, हर एकलो मनीस आपल्या दिसपरते जिणेन सबार संगतीनी इतलें मग्न जाता की सबारपटी तो कितें करता तें ताका कळीत आसना. सबारपटी तो देवातान पयस येता, पाताक आदारता, काळोखान समटता, निराश ताका बगता, मुखलें मॅट काडूंक ताका तो भियेता आनी ह्या वेळार जो कोण देवाच्या उतरांक कल्तीमान घालता, देवाचे उतार आयकता, देवाच्या उतरां प्रकार आपलें जिवीत मानून हाडटा, ताका त्या अंतकारान देवाचे उतार ताका उजवाड फांकयता. तितलें मात न्ही, त्या वेळार तो धैर्यान सांगूंक पावता सोम्याचे उतार म्हज्या जिविताक दिवो, अंतकाराच्या वाटेक उजवाड म्हूण आनी तो म्हाका आदार म्हूण तो सांगूंक पावता. भावन आनी भयणीनो, आज आमी हर एकली देवाच्या उतरांचो आयतार आमी संभ्रमतना आजी देव सुद्दां आमी हर एकल्यांक देवाच्या उतरां खालती मान घालून आमचे दिसपरतें क्रिस्ती जिवीत देवाच्या उतरां प्रकार जियोवंक आमकां आपोवणें दिता. वांजेलांत आमी आयकलां तर प्रत्येक जावन जेजू देवाच्या उतार मनशा जिवितांत कशें कार्यघात करता जाता म्हणलें ओपारी मुखार सांगचें आमी आयकलां. जावं बरो ओंप्यांचे ओपार, ह्या ओंप्यांच्या ओपारी मुखांत आमी कितें समजता प्रत्येक जावन
मोगाचे न्हू देवाचे उतार जावन आसा बी सोमी जावन आसा ओंपी आनी तशेंच मेरेर पडलें बी खटपा सुवातेर पडलेलें बी कांट्या जळकुटा मदें पडलेलें बी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी आनी अशें विविध रितीन देवाचे उतार आयकून आपल्या जिवितांत बदलावन हाडचे ते मनीस ह्या ओपारे मुखांत आमकां आयकोंक मेळटात भावन आनी भयणीनो थोडे फावटी देवाच्या उतराक आमी गण्य करिनासतना इन्कार करता थोडे फावटी ते स्विकार करून प्रत्येक जावन उपरांत आमी इन्कार करता थोडे फावटी आमी ते स्विकार करून मनांत जगन दवर नियाळ करून आमची दिसपडटी जिणी आमी जियेता त्या खातीर उडास दवरया जो कोण देवाचें उतर 3 हांतांनी प्रत्येक जावन आयकोन नियाळन पाळटा तो खंडीत जावन आपल्या जिवितांत 100 मापांनी तो प्रतिफळ जोडूंक साध्य जाता जाल्यार आमच्या चलत्या जिवितांत देवाच्या उतरांक कसलो मान आमी दिला कसलो गौरव आमी दिला पवित्र पुस्तक आमी खंयच्या रितीन आमी आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी दवरला कितले फावटी आमी तो वाचता ते आमी सुनयना सबार दाखले आमकां आसा देवाचे उतार आयकल्ले वरवीं आसले वरवीं सबार जिवितांत सबार जाणांच्या जिवितांत असर्यान जाल्ली एका याजक बापान सांगल्या प्रकार ताचीच आवय पांय दुकान गूण जावं कारण जावन आसा दिसपरते ती देवाचे उतार आयकतली देवाचे उतार आपल्या जिवितांत जगयतली आनी ती नियाळ करून आपल्या जिवितांत ती जियेतली त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाच्या उतरांक त्याच उतरांक देवा त्याच मर्याद आसची भोव गरजेची जावं हर एका संगतीक आमी मर्याद दिता गौरव दिता त्याच प्रकार देवाच्या उतरांक मर्याद दिवन ती आमच्या जिवितांत जगन दवरची भोव गरजेची जावन आसात देवाचे उतार म्हणटा आसतना प्रत्येक जण आमकां उडास घेवन जावन आसा साधू सुंदर सिंग आनी तो पयले एक क्रिस्तांव भाव जावन आसलो उपरांत तो क्रिस्तांव जाता आनी स्वार्थे खातीर तो वावर दिता आनी एक दीस तो क्रिस्तांवांक उद्देशून अशें म्हणटा सबार मिल्ल्या वर्सांत हांव न्हू देवान न्हंयो रचल्यात आनी ह्या न्हंयेंत उदक वाळटा ह्या न्हंयेंत सबार फातर आसात आनी त्या फातरा वयर उदक वाळटा आनी अशें ते फातर झरोवन पेबल्स जातात जाल्यार इतलीं वर्सां त्या उदकांत ते फातर आसल्यार एक फातर तुमी काडा आनी तो फुटया ते उदक त्या फातरा भितर आसना आनी सबार फावटी हो साधू सुंदर सिंग आमचे क्रिस्ती जिवीत ह्या फातराक तो कंपेर करून सांगता सबार फावटी आमी देवाच्या उतरांनी आमी जियेता नाता आमच्या जिवितांत देवाचे उतार आमच्या भवार्थी मनशांनी ओंपला आमी क्रिस्तांव भवार्थान वाडल्या सदांनी देवाचे उतार वाचता ताचे प्रकार जियोंक आमी शकता ह्या जागा आमकां देवाचे उतार नियाळ करून दिता आनी सोर आमच्या जिवितांत केल्यार जर आमचे गाळी जुकतें केलें तर खंडीत जावन आमी त्या पात्रा बरी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचे ते प्रतिफळ तें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिसून येना भावन आनी भयणीनो ह्या मनशाच्या उतरांत निजायकी सत आसा आमी सदांनीच देवाचे उतार वाचल्यार ते नियाळ केल्यार कित्याक आमी आमच्या जिवितांत प्रतिफळ दिवंक आमकां जायना थोड्यो कारणां आसात जावं पुरो प्रत्येक जावन ओंपियाची ओपार आमी पळयल्यार वाटेर पडल्या देवाचे उतार आमी म्हणटा म्हणजे दुसरे रेस्पॉन्स आमकां आसता जावं पुरो एकलो भवार्थी हांगा येवन देवाचे उतार वाचतना जावं पुरो ती बऱ्या समार्यकाराची ओपार आनी वाचतना आमी सर्व कितें म्हणटा आमच्या इतल्याक ती आमी घरांनी वाचल्या एकलो व्यक्ती घेवन मारतात तो पडटा ताची सर्व लुटतात अनेक व्यक्ती येवन ताका कुमो करूंक पळयता चलतेच रावता अनेक लोक चलतेच रावता अनेक व्यक्ती येवन ताका हॉस्पिटलांत घालता अशें देवाचें उतार ते समार्यकाराची ओपार खंडीत जावन आमकां दिसपडटा आमी वाचता त्या खातीर कित्याक आमी आयकपाचें म्हणलें एक दुसऱ्यान ते एक रेस्पॉन्स आमचें तें आसता ताका आमी चड गामान दिना कित्याक हर एका दिसा आमी ती वाचता आमकां बायट जाल्या म्हणलें चिंताप आमच्या मतींत आमी हारयता आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू वाटेर पडलें देवाचें उतार ह्याच प्रकार आसता जर आमी देवाच्या उतराक जावं बरो हर एक दिसा आमी वाचल्यार तेंच परत परत आमी पठण केल्यार आमी ताका गौरव आनी मान दिवंक आसा आनी दुसरें जावन आसा पात्रार पडलें देवाचें उतार ह्या पात्रार पडलें बी कनेक्शन म्हणलें आसना जावं बरो ह्या जाग्यार देवाचें उतार वाचता उतरांचो नियाळ दिता आनी निताना आमी कितें पळयता ह्या जाग्यार दिवच्या नियाळाचे उतरां आमच्या मतींत आमी जगयना बकार ह्या जाग बऱ्या रितीन दिता की असो वॉयस कसो आसा तो कोंकणी उलयतना इंग्लीश उतरां शब्द घालता की एंत आमी आमच्या मतीन चिंतून आसा वचून
काल्या खातीर ताणें देवाची उतरां वाचल्यांत की ते खंयच्या खातीर तो नियाळ दिता म्हणल्यार आमी तें मतींत दवरना सबारपटी आमी मनचे आसा पाद्रपणास तायट दिलें त्या व्यक्तीक ताणें तायट दिलें म्हण म्हणचें आसा मोगाळ भावनांनी बडिनो खंडीत जावन दिसपरते देवाचें उतर आमी वाचतना जावं ह्या जागान जावं आमच्या भावार्थ्यांनी ते उतराचो नियाळ दितना आमी बऱ्या तरान तो मानून घेवचो भोव गरजेचो जावन आसा तिसरें जावन आसा कांट्या जडकुटा मदें पडलें बी म्हणजे सबारपटी आमी जावं बरो आमी आमच्याच कामांनी बिजी जावन आसता कश्टांनी बिजी जावन आसता आमकां वेळ मेळना त्या खातीर देवाचें उतर वाचल्यार जाता वाचनाल्यार जाता म्हणल्यार भेदभाव आमी करता मनास्ताव आमी करता आनी अशें आसतना जावं बरो आमी दिसपरते देवाचें उतर वाचल्यार फोट मारून नजो कोणी करून नजो हेरांक कश्ट नजो म्हणलें देवाच्या उतरांत आसल्यार आमी आमचें जिवीत आमी करूनच आसता पोट मारूनच आसता कोणी करूनच आसता हेरांक कश्टूनच आसता आनी अशें आसतना खंडीत जावनी कांट्या जोडकुटा मदें पडलें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कसलेंच फळ दिवंक शकना आनी बऱ्या सुवातेर पडलें उतार म्हाका न्हू बी बरें आसलें जागो बरो आसलो गादो बरो आसलो उदक ताका मेळ्ळें व्हरत्या मापान तें प्रतिफळ दिवंक लागलें जर आमचें काळीज उक्तें आसा तर खंडीत जावनी त्या काळजांत देवाचें उतर आमी ओंपलें तर आनी आमी तें स्विकार करूंक आमकां अवकाश मेळटा बऱ्या तरान स्विकार केलें कर आमी खंडीत जावनी दोरत्या मापांनी आमी प्रतिफळ जोडूंक साथ जाता कितलें आमी तोंड उक्तें करता तितलें मात आमकां कान भितर व्हरूंक साथ जाता त्याच खातीर कितलें आमी काळीज उगाडटा तितलें मात देवाचें उतर भितर येवंक साथ जाता आनी प्रतिफळ दिवंक साथ जाता त्या खातीर मोगाळ भावना भयणीनो आमच्या मदें सबार सांत आसा सांत आगोस्तीन जावं आवय ताचे खातीर वस्तू मागला प्रत्येक जावन ताणें देवाच्या उतरां प्रकार जिणी जेल्ले वरून आसता एक बरो सांत जावं पावलो अशें सर खोटेपण ताणें सांडलें आनी बऱ्या जिवितांत तो जियोंक लागलो तर आज मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमी आयची देवस्तुती आमकां कसलो संदेश दिता हर एका दिसा देवाचें उतार आमी वाचता आयकता तें बऱ्या रितीन आयकूंक आमी प्रयत्न करता गे म्हणल्यार आमी नियाळचें भोव गरजेचें देवाचें उतार नियाळून आमच्या जिवितांत तें जियोंक आमी प्रयत्न केलां गे म्हणल्यार सवाल आमी विचारचें भोव गरजेचें देवाचें उतार आमच्या जिवितांत वाटेक कुशेन सोमकोवंक आमकां कुमोक करता तें कुमोक आमी बऱ्या तरान स्विकार केला गे म्हणून सवाल करचें भोव गरजेचें जावन आसा त्या खातीर पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना पवित्र आल्तारी राजाराच्या जेजू कडेन आमी मागया प्रत्येक जावन आमकां देवाचें उतर बऱ्या रितीन मानून घेवंक दिसभर आमी वाचल्यार तें बऱ्या रितीन वाचूंक त्या उतरांत बरो नियाळ आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमचें जिवीत बऱ्या रितीन त्या उतरां प्रकार आमी मारून हाडूंक जाय अशी कृपा प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया त्रयेक देवा थंय आसलो भावार्थ मुक्त्यान प्रसार करया सतमंता देवाक सर्वद्वेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जिसू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्रत्म्यावर वेगळे संभवलो ओंकार मरियेतान जल्मलो पांच तकाल ताने एक सुसले तका गुस्सा सुटलो तो मेलो आणि तका आणि केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा सर्गा सुटलो सर्वद्वेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला तें तांजवेंचे निमेल्यांची मुनसिबी करूं येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक पयसबे भक्तांचो वेगतार पथकांचे बुकसाणे कुडीचे जीवनपण सुसनाचे जिवीत आमेन मोगाचें न्हू देवाचें उतर प्रभावीत जाता ह्या प्रभावीक तें खरें पूण तें जियोंक आनी जे मुखांत फळां बरीत जिणी जियोंक देवाचो आदार गरजेचो जावन आसा तर प्रत्येक जावन आमचे खातीर आमच्या भाव भयणी खातीर देवाचें उतर बऱ्या तरान जियोंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळ्या बापा पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमचे लागीं तूं उलयताय पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हे तुजे उतार उर्बेन परगडच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडून सांगच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पदवेदार बापा तुज्या उतरांत आटापसो तुजो आज्ञा भोव नितीच्यो आमच्या राजकारभारांनी तुज्या उतराक ताळ पडच्या योजनाद्वारे लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिशे तांचे मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा तुज्या पुतान एकल्या आपल्या एकाच उतरान पिडेस्तांक गूण केली आमचे फिरगंचेतल्या सर पिडेस्तांनी तुज्या उतरांतावन तांची पिडा सोंसोवंक बोळ जोडिशे आनी बुजवण आनी भलायकी जोडिशे करून मागता
बापा आमची मागणी ऐक. प्रीतिवंत बाप्पा, पुस्तकाचो अर्थ सांगून तुझ्या पुतान आपल्या शिसाची काळजा पेटाशी केली. आमच्या सर युवा जाणांनी आणि भुरग्यांनी तुझ्या उतराच्या मोगान वाडाशे आणि तुझे शुभार्थीचे दैराधिक हातेरा जायशे कर म्हणून मागता. बापा आमची मागणी ऐक. काकुळदारा बाप्पा, तुझे उतार एकवटांचे हातेरा आमच्या सर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान भरून तुझे उतार वाचच्या नियाळच्या वाणच्या आणि ते फळादेकृतेन जियोच्या मुखान देखी बरीच जिणी रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. सर्गींच्या बाप्पा, तुझ्या उतराक आमची काळजा मना तू उक्ती करताय. हे वेदी बवारी जमलेल्या आम्ही सर्वांनी तुझे उतार आयकोनच्यान आणि उंडो मोडच्यान तुझी वळख धरून सदांच तुका साक्ष दिवची पाटलावदारा जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. बापा, तुझे उतर आयकून आमची काळजा मना उगड. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुझ्या उतरांत हांव प्रेरीत जाल्ली जिणी जियोंक आमकां शिकय. तुझ्या दयाळ काकुळतीन तुझे उजीर आमी दवरली मागणी मानून घे. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. पानांको 119 119. तुझे उजरी हायल्यां बापा खाणी को घेवो ईशानी ही मोगाचे भक्ती नाडू मोगान तुका सोंगण गायल्यां सर्वा मेळो चाराय कुशी धावून येवो आमच्या बापा येसर तुका ओपून दिता आतां तुझ्या अग्नी काणते दितर आमकां मेळच्या जिवीत अज्ञात आमच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानतात असलें सामन मागात. ते तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकणी महिमे आमच्या निके सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, प्रसन्न सावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र सावन ससनाच्या सुखाक आमी पावो. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां रिमोरयेतान जल्म घेतलो. कुर्साच्या मोरान सोसून ससनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गीं तुका जय. ओम सर्गीं तुका जय. ओम सर्गीं तुका जय 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 जय. ओम सर्गीं तुका जय.
तुझे नावी येतात आकाश उंचरगीन तुका जय 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 उंचरगीन तुका जय. बापा गरज तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर्म मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीच्या वानजतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या आवडा साकरात. Bavarta sogutu परगटू या सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही सांभाळता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासन पुनर्जन पुनः भक्ती बने उगडास करता आनी जिवीत असो उडो आनी सोडूनेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोणाक आसून तेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर्म आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेली तुझ्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगान वाडय. जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवान मरिया देवाचे माये संगती भगवन जुजतीच्या पती संगती भगवन धर्मदुतान भगवन तुझे वास आनी सोर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराच्या नमनान धरून ताणें शिकलेल्या प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी मनोवया. आमच्या आमच्या बापा बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे पिड्यांक शिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदाराचे क्रिस्ताचे येणे बरोवचें नत्रेकतल्यांक आमकां उदारका कुळतीन सर्पात कांदली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी राजवर चलयता आसनाच्या आसनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. मागसून एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शिळे संसाराचे पाप करता ती. त्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर आमी सुभागी. सम्या तुझे भितऱ्यांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. येसोया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुज्या ये जेजू राया स्वागत करता तुका. येसोया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुज्या ये जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें फुलोन येवचें साळ सुर्या कुशीन गुंता तशें सोम्या मन हे म्हजे तुका सेला लेता. जशें जोडून आसोरी हो उजवाड दिवन खर चलता तशें हस्कत जीव हो म्हजो मोगान तुज्या सोबता. येसोया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुज्या ये जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें हातान खेळचे विणे माधुर नाद उठयता तशें हसन जीवन म्हजें होगळीक तुजी गायता. जशें रासो पाऱ्या गारतो पांते जावच्याक राखता तशें सोम्या म्हजो तुका हाशिवन आसा. येसोया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुज्या जेजू राया स्वागत करता तुका. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा
ह्या अभागे दिसतात ज्या पोवण्या पाळो देवन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवून तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज जे वासाच्या परसळेत शिकवण्या आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख परगट आमकां करूंक कृपा दी म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव दाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालो आनी तुमची सर वायटा विघ्नां ते तुमकां निवारो. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरो वचन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची काळजां बऱ्या करण्याने सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुम्ही तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा पावंक तुमकां कृपा पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो. होगळापणी मानतुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडी नाका जिसूस करो तुशी सालोय संदेश तासो प्रसार केलोय विज्ञान वरान कष्टानी दुकान दुबळ्या धाकट्या मोगा आदार तुवें दिलोय. दयाकन बसया. हांगासर आमी हाडिल्ली ते सवा इरादे सगळे हांगासर एकठांय करून जुजेवाजा लागीं तुमी मागला. जुजेवाजाचेर तुमी पातयल्यात आनी ही पातयणी जुजेवाजानंत संपूर्ण करूंक आसा देखून हे सगळें ताच्या पांये तळी हांव दवरतां. हांगासर आयिल्ले अर्गां तशें ते सवां तुमच्या मुखार मागलो उपकार जुजेवाज बापान फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयता. बोरवेल्यांत उदक मेळोवंक मागलें बरें उदक मेळिल्ल्याक अर्गां एकल्याचो बाळंटेर बरें आंजल्ल्याक अर्गां दिल्यान शिकपांत जैत मेळा जय म्हणून जुजेवाजाक ते सवां बरोवन घाल्ली आनी जैत मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यान भायर पडिल्ली वस्त फाटी मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यान ते सवां बरी भलायकी मेळोवंक मागला 11 जाणांनी बरें काम मेळोवंक 14 जाणांनी शिकपांत जैत मेळोवंक शिकिल्ले मोतीं दवरोवंक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 12 जाणांक एका अक्रिस्तांव भयणीक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागला. एकल्याच्या माम्मीची शुगर गूण जावच्याक हातीन धरिल्ल्या कामांत योजनांत सुफळाय लाभच्याक अमेरिका वचूंक आशिल्ली विजा अडकळ नासतना वचोंक फावो जावच्याक एकल्याच्या माथ्याची दाव्या कुशीची शिराची पिडा गूण जावंक एकल्याक दाव्या कुशीक बोळ येवंक BP शुगर नॉर्मल जावंक क्रेशेक येदोळ पर्यंत दुसऱ्यांचे उदक हाडटा देखून बोरवेल घालूंक आसा जाय पुरते उदक फावो जावच्याक जुजेवाजा लागीं मागला. भुरग्याचे नेणे लाभच्यांक तेगांनी मागला. एका चलयेच्या रक्तांत आशिल्ली एलर्जी गूण जावंक एकल्याची सोरेसीस पिडा संपूर्ण गूण जावंक एकल्याक उदकाची एलर्जी सारकी जावंक दोगांच्या आंगाराची कातीची एलर्जी गूण जावंक सबार तेंपात हांव कामाक ट्राय करचे एकल्याक बरें काम मेळोवंक घर बांदूंक करच्या वावरांत कुमोक मेळोवंक घरांत उपजाल्लो बाबा मदलो समस्या बऱ्यांनी थर्त जावंक एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा बेगीनच मेळोवंक दोगांची उस्मड गूण जावंक पेंकाट गुमटी तकली पाय हात पोट दूख गूण जावंक 8 जाणांनी मागला. एका भुरग्याक वेगळी सारकें उलोवंक जावच्याक आनी सांगाताच आमच्या काळजाचे अत्रेक
जावं पुरो मारे कार पिडे वरवीं कश्ट नासची आमचेच मनशां शेळ ताप म्हणून घरांनी आसात आनी आस्पत्र्याक गेल्यार कोरोना म्हूण जाता पूण ह्या सगळ्या पिडेस्तांक जुजवाजाच्या पांयां तळी दवरया असल्या पिडेस्तांची जतन घेवच्या दाक्तेरा नर्सांक जुजवाजाच्या पांयां तळी हाडया आमच्याच कुटुंबांच्या संद्या गांवांत परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबांत देवाच्या सेवे चक्रेंत आसच्या पाद्र्या सिस्टरांक हांगासर ह्या पवित्र थळाच्या अभिवृद्धी खातीर पाणीरतावन सुरवात करून येदोळ पर्यंत आदार दिल्ल्या सर याजकांक आदल्या विगारांक आनी सांगाताच बऱ्या मनाच्या मनशांक मुडीपुगारांक तशें बरें मन कुमक करच्या हर एकल्याक जुजवाजाच्या पांयां तळी आमी हाडया ह्या भक्तीपणांत आमकां आदार दिवच्या कांतारा मुखांतर तशें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मुखांतर आनी विविध रितींनी हें केल्लें प्रसार करच्या डिवायन वर्ड चॅनलाचो मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सिबंदीक आनी सगळ्यांकी ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर वावुरच्या हांगासर भेट दिवच्या बरें आशेन येवच्या बरें मागोवन सोदून येवच्या आनी आयिल्ल्या येवंक आसच्या हांगासर ह्या पवित्र थळार ह्या नोवेना वेळार वाड्यावार जेवण तयार करच्या विविध रितींनी कुमक दिवच्या कुमक करच्या हर एकल्याक जुजवाज बापाच्या पांयां तळी आमी दवरया आनी आमच्याय काळजाचे अत्रेक आमकांय गरज आसचें बरेपणाचें देणें जुजवाज बाप आमकां फावो करून दी म्हणून म्हज्या कुशीन बसल्ली म्हज्या मुखार फाटी आसली एक एक गरज घेवन आयल्या जावयेत तांकांय तें मेळोवन दी म्हणलें चिंताप घेवया दिमी घालया एक आमच्या पानामान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर आमी भेटून मागया आनी बरेपण जुजवाज बाप तुका म्हाका फावो करता म्हणलो पातयेनी आमचे जावं दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमचिता तशें आमची पातकां आमोस आनी आमकां ताळमेळ पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समीपचे संगता स्त्रियां भितर सुसदेव आनी सवे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे आमेन महिमा बापा गणी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन जुजेवाजाचे लदिनेंत आमी वांटो घेवया सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा सगळ्या खेनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजेवाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कथोलिक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा कोंताचें भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या आसा जुजेवाज बापा कश्टान संपडलेच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजेवाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिंड्यांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजेवाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरची हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवाज तू आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलपाक
त्याच वाटेन आमी सलच्याक तुजे तोंड प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांज वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तूं सुटसुटीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उखडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिवेताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्लें म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बजेवेशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमी तुजे जिणये मरी फाल शिकयलाय आसता जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सवारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय थंय थांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया पयस तावन लागीं तावन जुजे वाजाक आशेवन ह्या पवित्र थळा विशयान चिंतून काळजाचे अत्रेक आशेवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप आयकोन दी तांच्या काळजाचे अत्रेक सफळ करून दी सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत थावन केदीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासांतावन आमकां राखून व्हर भावडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजू दाखयल्या वाटेन चलोवंक गोपान रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी तुजे सांगता देवाच्या संगीच्या घरांत सस्नान जियोवचे माग आमकां मेळाशें कर आमीन समेस आमच्या पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद आमी घेवया सोम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्गींच्या बापा वेतारांच्या दुखींक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपलेल्या थंय तुजें काळीज घेतल्या मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां ते स्परीचे सेवका सांजे वासान आपले जिणी आनी मरणान जायती अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या अनवरांतल्या आमकां निवार ह्या घड्या आमी उसारले आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयत तर ते हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज सांजे वासच्या नवनाच्या दिसा तुका ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो सांजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवंक तुमी वाडोवंक शेकीन सेवे साखरेची मनशां सांगूंक तुमकां पळयतात आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा तुमी सगळीं त्या बापान बसयल्ल्या घरांत बगेनपणाचो मुकुट सोडूंक ससना संतोष बगूंक पावो आनी त्या सर्वंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवय सदा असो. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची मुडुकार सांजुचे वास बापा होगडा पाणी मार तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडी नाका जुजे वास बापा मागता बेसा सुफळ करूंक मोगा मेसा देवाचे कुशेक आमी काल आमच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लालेवन मागता सांजुचे वास बापा होगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडी नाका देवा वाक्यवा जगಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದಿರಿ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ओंकार मरी आशीर्वाद दी आमका सांजचे वास बापा आम्हा बसोत विनंती कर बघिवन कुसचे कृपेन निवरमका आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.